एक एक पटी एक एक मनशांक आपण देवाल इतलो व्हड म्हूण भ्रम जावचो आसता. हांव महत्वाच्यो मनीशू मिगेल इतलो व्हड मनीस जगत्यांत कोणूय ना अशी पुरो भ्रम जाता. जाल्यार हें भ्रम पराकाश्टेक पाविल्लो एक राय आशिल्लो. ताणी जनांक आपणाक देव म्हणून पूज करता म्हूण सांगचें आशिल्लें. हे काणयेंत आमी तो अशी कसलो जाल्लो आनी ताजे परिणाम कसो जाल्लो म्हूण पळोवया. आजी तो रायू भयंकर कोपार असो. इतें म्हळ्यार तागेल भाव हिरण्याक्षाक विष्णूल तिन्नी अवतारू वराह अवतारान मारून घाले. तो आपणे कसं म्हूण लेखता हांव ताका मान घालता, हांव ताका मान घालता, हांव ताका मान घालता. कसो जाली म्हणटा तुमी इतली कसले कोपार आसाची. देव विष्णून मिगेल भाव हिरण्याक्षाक मान घाले. मिगेल भाव म्हळ्यार म्हाका कितली प्रीत आशिल्ली. ताका हांव केन्नाय क्षम करना. आजी हांव विष्णू लेद्राक दुर्बल आसच्या पुरो जाल्यार हांव ताका कसले नमने बुद्धी शिकयता पडल्यार हांव आपणाक खंयचे नमने शक्तिशाली कोण घेता म्हळ्यार विष्णूक सलवान घालतालो. म्हाका मारूक खंयच्याय देवाच्यानय जायच ना. हांव अजेय जातलो. ताजे खातीर हांव सकट नमने प्रयत्न करतलो. जाल्यार आयकया म्हणटा हांव गुरबिणी. हांव तुमी नातील हें रावळा रांदूं एकलेनची कशी राबचें. हांव आमगेल शत्रूले दाखून आमगेल चेरडाक राखूं का न्हय. हांव खंय राबचें. तुवें एक काम करीत, तूं नारद मुनील आश्रमां राबयत. थंय जाल्यार तुमी दोगय सुरक्षीत आसताची. आमगेल शत्रूंक तुमी थंय आसाच म्हूण कळयच ना. थोडे काळान हिरण्यकशिपूक एक पूत जाल्लो. ताका प्रल्हादू म्हूण नांव दवरलें. जाल्यार प्रल्हादान जातना हिरण्यकशिपू रानांतू तपस्या करता आशिल्लो ब्रह्माक वलसून घेवन तागेलो आशिर्वाद घेवचे खातीर. प्रल्हादाक आम्माल पोट्टां आसतनाची विष्णूले आनी विंगड सकट देवाले कृप आशिल्ले. तशें जावन तो एक राक्षसाल पूत जालो तिकीनी तागेलो अन्नाल वरी नाशिल्लो. तागेलांत सात्वीक गूण बोर नाशिल्लेची. प्रल्हादाक देवर्षी नारद मुनीले आश्रमांत जन्म घेवची सौभाग्य प्राप्त जालेलें. तशें देखून तागेले सुत्तमुत्त आशिल्ले ऋषी मुनी ताका केन्नाय विष्णूल महिमे विशय शिकयतालेची. हिरण्यकशिपून ब्रह्माल वयर घोर तपस्या केल्या. ताजे निमित्त देवलोकताय वयर जावन गेले. देवी देवत पुरा भिवन गेलेची. कडेर ब्रह्माक प्रत्यक्ष जावूं का जालें. पुता तूं हे नमने कसले तपस्या करतसत. तुका कसं जाय, तुका कसं जाय म्हूण सांग, हांव तुका वरदान दिता. ब्रह्मदेवा म्हाका अमर जावका. तें जायना मुरे पुता. जन्मा आयिल्ल्यान पुरो मरूं का न्हय. तसल पुरो वरदान दिवचें जायना. हिरण्यकशिपून ब्रह्माक वताय करूंक मस्त प्रयत्न केला. जाल्यार ब्रह्मदेव आयकयनी. कडेरी तशी म्हूण जाल्यार देवा हांव दिवसाचेय मरूं नज, रात्रीचेय मरूं नज, नेल्यारय मरूं नज, समुद्रारय मरूं नज, आकाशारय मरूं नज. घरांतूय ना, घरा भायरय ना. मनशाल हातानय मरूं नज, प्राण्याल हातानय मरूं नज, म्हाका खंयच्याय शस्त्रान मारूंकय जावं नज. अशी वरदान दी. ब्रह्मान तो वरदान दिल्लो आनी हिरण्यकशिपून लेखलें आपण अमर जाल्लो म्हूण. ताणें अहंकारान सकडाले उपेक्षा करूं सुरू केलें. ए तुच्छ मनशानो ऐकयाची, हांव तुमगेल अमर जाल्लो रायू. हांव सक्कड देवाले पशी शक्तिशाली. आनी तुमी देवाल पूज करची कांय अगती ना. हांव तुमगेल देव. आनी बिणी खंयचे विंगड देवाल पूज केल्यार पळया कात तोरण उडयता आनी बरें मिगेल मात्र पूज करता तुमी. नारायणाल बिणी नांव घेतलें पळया. म्हाका बिणी तुमी विंगड कोणाले पूज करता म्हूण कळल्यार तुमकां मारून घालता हांव. अहंकारांत बुड्डून वचून ताणें सगळ्यांक बाद दिवचें सुरू केलें. भुलोकांत जवो, स्वर्गांत जवो, नरकांत जवो. कोणाकय हिरण्यकशिपूल पूज करूंक मन नाशिल्लें जाल्यार ताणें सकळाले वयरी बल प्रयोग केला. विष्णूल पुजी करची ऋषी मुनींक पुरो ताणें मारून घालें. घर जळयलें, रुख्ख पाडयलेची. सकळांक भिवून घालें. ताणी सांगिल्ले वरी आयकूच सोडल्या जनाले विंगड कसलेय उपाय नाशिल्लो. एक दीस हिरण्यकशिपू खुशेर आशिल्लो, मदीर पित आशिल्लो. तागेल पूत लागीं खेळत आशिल्लो. ए प्रल्हादा हांग्यो, तूं आश्रमांत कसो शिकलो म्हूण म्हाका सांग. कसो पुरो शिकयलो ताणी तुका. हांग्यो. हांव भगवान विष्णूल महिमा तागेल आराधन करचें पुरो शिकलो. हां हें पुरो गलीज कोण शिकोवन दिलें तुका. म्हाका स्वता देवानच हें पुरो शिकोवन दिल्लें. खंयचो विष्णू. तो कोण तो विष्णू. तो मिगेल हृदयांतूल देव.
तो कोण तो विष्णू तशी म्हणा कसं मॅ तुगेल देव हांवच म्हणल ना मॅ तो म्हाका मात्र देव नाही तुकाय तोच देव सगळ्यांकय तोच देव कोण असं तें हाक वराती हाक वरनु विंगड गुरु लागी विंगडू पुरो पाठ शिकायच करायची या पुरा विसरता प्रल्हादाक एक नव गुरुल्या वेल्ले नव गुरून ताका आपणाला आनु हिरण्य कशिपूकची पूज कोरका म्हूण जाल तितले शिकोवच्या पळयल्या जाल्यार कसं केल्यारी प्रल्हादान विष्णूक पूज करची सोणी मागीर तू नव गुरुल्या कसं शिकलो पुता म्हाका पूज करका म्हूण शिकलो की ना हिरण्य कशिपूक आयकुच्याक मस्त उमेदी तें कशें साध्य आना तूं देव न्हय हांव बरें देव विष्णूल मात्र पूज करचें आनी बिणी तू हांव सांगिल वरी आयकनातल्यार तुका हांव मान घालतो आना तुका कसं करका कितें करी जाल्यार म्हाका विष्णूक पूज करूनक म्हूण मात्र सांगू नका कोण असं तें हाक मान घालाची आणि जिवंत असून कांय प्रयोजन ना हो मिगेल मर्याद पुरो काण घालतो हें उतर आयकून कामाची येवन प्रल्हादाक रानाक घेवन चमकलेची हस्त्यांक ताका मस्तुच्याक सोडलेची जाल्यार प्रल्हादू मनांत देवाक प्रार्थना करतशील देखून हस्त्यो तटस्थ जालेची तांच्यान ताका मारूंक जायनी तें पळोवन हिरण्यकशिपून प्रल्हादाल वैरी मस्त विषसर्प सोडयलेची जाल्यार विष्णूले रक्षण आशिल्ल प्रल्हादाक सर्पांच्या बयनी कितले प्रयत्न केल्यारय प्रयोजन ना प्रल्हादाक केन्नाय खंयची एक अलौकीक शक्ती वांचयत आशिल्ल्या हें आयकून हिरण्यकशिपून रानपिण्यांक प्रल्हादाक 20 घावन मारका म्हूण सांगलें रानपिण्यान सांगिल्लें तशी केलें जाल्यारी प्रल्हादू विष्णूल नामस्मरण करत आशिल्लें देखून तागेले वयर कसलोय दुश्प्रभाव जायनी कडेर हिरण्यकशिपून आपणाल भयणी राक्षसी होलिकाक आपयले प्रल्हादाक मान घालूक होलिकाक एक वरदान मेळ्ळेलो आशिल्लो तिणी उज्जार बैसल्यारय तिका उज लागनाशिल्लो तशें देखून ती म्हळाली हांव प्रल्हादाक घेवन उज्या वयर बैसता म्हूण उज्जू लागली कुडले प्रल्हादान विष्णूल नांव घेतलें पळयत पळयता होलिकाक उजू लागलो आनी ती जोळण मोरून गेली प्रल्हाद सुरक्षीत आशिल्लो हें आयकून रायाक मस्त कोप येयलो कडेर ताण निमगेवन सोडलें ही शक्ती पुरो तुका दितल कोण मिगेल्या कसली शक्ती ना आना सकड विष्णूल शक्ती तरी देवान तुका रक्षण करचें म्हणची तुवें खंय आसता देव देव सकड कडेन आसा सकड कडेन आसा म्हण जाल्यार हें सकड खांब्यान आसूं तो आसूं तो खांब्यान तूं वय हें आयकून रायाक जोर कोप येयल्यानी ताण खांबो भेतून घावन सोडलें कुडले ब्रह्मांड भेत्त असल्या बरी जोर शब्द येयलो खांबो भेतून चूर चूर जावन गेल्यानी एक भयानक आकृती भायर येयली देव विष्णू नरसिंह अवतार घेवन प्रत्यक्ष जालो देव नरसिंह अर्ध नर अर्ध सिंह ही घटन जातना दिवसूय न्हय रात्रीय न्हय संध्याकाळू तो हिरण्यकशिपूक घेवन हुंबरार बेसलो म्हळ्यार भितरी न्हय भायरी न्हय ताणें हिरण्यकशिपूक आपणाल्या जांगेर न्हिदकार आयल्या आनी ताका खंयचेय शस्त्र प्रयोग करनाशी आपणाल्या नांगटानच मारून घाल्या अशी देव नरसिंहान हिरण्यकशिपूक तागेलें वरदान खंयचेय कामां येना तशी मान घाल्या मागिरी दैत्याल रायू प्रल्हाद जालो आनी ताणें लायक करून राज्य केलें परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे
संभवा